Ezra chapter 4. Samariekaracho विरोध. सिरुसा khala tancho मांडण्यो. परत आयलोले परदेशी सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाक मंदिर बांदतात म्हूण जुडेयाच्या आनी बेंजामिनाच्या दुस्मानांच्या कानार सादवले. तेन्ना ते जेरुबाबेला आनी जेशुआ आनी गोराब्यांच्या वडिलांशी आयले आनी तांणी म्हणलें, बांदूंक तुमकां आदार दिवया, कित्याक तुमचेच भाशेन आमी तुमच्या देवाक शरणा येतांव. आनी एसार हादोनान असिरियाच्या राजान जाणें आमकां हांगा हाडल्यान त्या कालार थावन आमी ताका बोलयो वोगतांव. जेरुबाबेल जेशुआ आनी इस्रायल लोकांच्या गोराब्याच्या वडिलांनी जबाब दिलो, आमच्या देवाक मंदिर बांदूंक तुमी आमच्या सांगाता येवंक सारकें ना. सिरुसान पेर्सियेच्या राजान आमकां हुकूम घाला तसो खूद आमी सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक तें बांदतल्यांव. उपरांत तें मंदिर बांदिना जावंक देसांतलो लोक जुडाच्या लोकांचें कालीज मोडूंक आनी तांकां भेंकडावंक भायर सरलो. सिरुसा पेर्सियेच्या राजाच्या razvôttkê thaun Dariusa पेर्सियेच्या राजाचे razvôttkê meren तांचो हेtu fisko-ttaunk तांणी budhvontank-ui lonch dili. शेर्शेस आनी आर्ताशेर्शेस हांचे खाल समारियेकारांच्यो मांडण्यो. शेर्शेस हाचे razvôttkேचे सुरवातेक तांणी जुडांत आनी जेरुसलेमांत रावतल्यांचेर आड एक फिर्याद मांडली. आर्ताशेर्शेसाच्या कालार मित्रेदात ताबील आनी तांच्या सांगात्यांनी आर्ताशेर्शेसा पेर्सियेच्या राजाक बरोवन जेरुसलेमाचेर आरोप मांडलो. हें पत्र आरामायक लिपयेंत आनी बोलयेंत आसलें. तेन्ना रेहूम राजपालान आनी शिमशाय ताच्या चिटणीसान जेरुसलेमाचेर आरोप मांडून आर्ताशेर्शेस राजाक ही चीट बरयली. रेहूम राजपाल आनी शिमशाय चिटणीस आनी तांचे हेर सांगाती नितीदार दूत पेर्सियेचे अधिकारी उरुकांतलो, बाबिलोनांतलो आनी सुसांतलो लोक मुणगे एलमाचो लोक आनी जो लोक व्हडल्या आनी श्रेश्ठ आसुरबानीपालान बोर्देसांत धाडलोल्यान आनी जांकां समारियेंत आनी युफ्रेटीस नदीचे पलतडी रावूंक दिलें हे सोगले ही चीट बरयतात. तिची ही प्रती. आर्ताशेर्शेस राजाक तुजे सेवक युफ्रेटीस नदीचे पलतडेचो लोक. राजाक गमून येवंक जाय की तुजे थावन जुडे जे जेरुसलेमांत आयल्यात ते आतां ते फितूर आनी नोश्टें शार नव्यान बांदतात. ते कोटां नव्यान बांदतात आनी बुन्यादी घालतात. तर राजाक गमूंक जाय की तें शार बांदल्यार आनी खोटां सारकीं केल्यार तें दंड, जकात आनी पट्टी फारीक करचे नात आनी अशें राजाक लुसकाण जातलें. तर आतां आमी राजाचें मीठ खातांव देखून राजाक अपमान केल्लो आमच्यान पळोवंक जायना. ह्या खातीर आमी ही माहिती राजाक धाडटांव, तुमच्या पुर्वजांच्या दप्तरखान्यांत वासपूस करचे खातीर. त्या दप्तरखान्यांत हें शार एक फितूर शार म्हूण राजांचो आनी प्रांतांचो शिराप आनी पुर्विल्ल्या काळार थावन बंद थंय जावन उप्रासल्यात म्हूण तुका थावें जातलें. ह्याच खातीर त्या शाराचें निसणटण केल्लें. हें शार नव्यान बांदलें जाल्यार आनी ताचीं कोटां सारकीं केलीं जाल्यार युफ्रेटी नदीचे आलतडी तुका बेगीनच प्रांत आनीक आसचे नात म्हूण आमी राजाक गोमयतांव. राजान असो जबाब धाडलो. राजपाल रेहुमाक चिटणीस शिमशायाक
आनी समारियंत आनी दुसरे कडेन युफ्राती नदी पोलतोडी रावतल्या तांच्या सगळ्या सांगात्यांक नोमान. तुमी आमकां पाठयल्लो दाखलो जोटनायेन म्हाका उतरायलो आनी म्हजे हुकुमे पोरमोणे वासपूस केली आनी आदीं थावन हें शार राजांचेर उप्रासलां आनी तातूंत बोंड आनी फितुराय घडोवन हाडल्यांत म्हूण आमकां थावें जालें. जेरुसाल्यांत बलिश्ट राजांनी युफ्रत नदीचे पोलतोडे राज तशेंच चलयलां आनी धोंड जोखात आनी पोट्टी तांणी वसूल केल्या म्हूण थावें जालां. तुमी त्या मनशांक वावर बोंद करूंक आज्ञा दियात. हांव हुकूम दिय पर्यान हें शार नव्यान बांदचें न्हय. ह्या कामांत आळशी जायना जावंक चतूर रावात. कित्याक म्हूण राजाक संकश्टांत घाली पर्यान लुसकाण वाडत उरचें. आर्ताशेर्शेस राजाचो धाकलो राजपाल रेहुकाक, शिमेशाय चिटणीसाक आनी तांच्या सांगात्यांक वाचिना फुडें जेरुसाल्यांत जुडेवांशी वचून तांणी हातयारांच्या बोळान वावर बोंद केलो. देव मंदीर नव्यान बांदतात. 520 to 515 क्रिस्ती शका आदीं. हे तरेन जेरुसाल्यांत देवाच्या मंदिराचो वावर थांबलो आनी डॅरियस पेर्सियेच्या राजाच्या दुसऱ्या वर्सा मेरेन तसोच उरलो. देवाचें उतर.